पोस्टल बॅलेट मतदानात सरकारी यंत्रणेचो गैरवापर जाता। हातूंत वेंचणूक आयोगान लक्ष घालपाची गरज आसा। वेंचणूक आयुक्तान ह्या विशीं गंभीरपणान भुमिका घेवपाक जाय। सगळ्यांनीच एकठांय येवन ही गजाल वेंचणूक आयोगाच्या नदरेक हाडपाक जाय म्हूण गोंय शिवसेनेचो अध्यक्ष जितेश कामत उलयला। अर्डेक्स ब्युरो रिपोर्ट। गव्हर्नमेंट जे ऑफिस जे आसा वर्कर्स आसा तांचे की बॅलेट पोस्टल बॅलेट जे हे आसा न्ही वोटींग आसा ते तांकां फोन करून पर्सनली तांकां फोन करून तांकां हे करता प्रेशरायज करता की बीजेपीक वोट्स घालचे अशें म्हणून। आनी तुमचें कितें म्हणटा आसा तुमच्या कानार कितें हय खरें आसा। कित्याक जे बॅलेट वोटींग जाता तेन्ना जी सरकारी यंत्रणा आसा ताचो गैरवापर करून आनी भाजपाचे जे वेगवेगळे उमेदवार आसा ते प्रेशरायज करता खूब जाणां। ही खरी गजाल आसा, कित्याक आमकां खूब कडल्यान म्हायती मेळटा की प्रत्येक कडेन वचून ते थंय दबाव तंत्र वापरतात। हाच्या पयलीं सुद्दां 80 वर्सांच्या वयर जे आसा तांच्या खातीर सुद्दां जी एक रूल केल्लो आसा की ताणी घरांतल्यान करूंक शकता, तेन्ना सुद्दां खूब दबाव तंत्र हो वापरला आनी तांकां प्रेशरायज करून खूब जाणांनी बीजेपी वटेन मतांय घातली। कित्याक हाजी नोंद इलेक्शन कमिशनान घेवप आसता, कारण इलेक्शन जेन्ना प्रक्रिया सुरू जाता तेन्ना पूर्णपणे जी व्यवस्था आसता ती इलेक्शन कमिशनरा कडेन आसता। आनी ताणी आतां ते कितें करतले हांव नको एक्शन कितें घेतले ते, पूण आमची एक मागणी आसा की इलेक्शन कमिशनरान कितें तरी ताचेर भुमिका आपली घेवची, कारण आमी ताजे वयर काय करूंक शकना। कारण आमी इलेक्टोरल जेन्ना पॉलिटिक्स स्टार्ट जाता तेन्ना आमचो भाग म्हणजे आमी तातूंत फक्त एक पार्टिसिपेट जावंक शकता, पूण जो ताचेर पूर्ण नियंत्रण जे आसता ते इलेक्शन कमिशनराचें आसता। पूण तांचे कडेन कंप्लेन केल्या शिवाय ते एक्शन घेवपाक शकना। आतां कंप्लेनी जाल्लीच आसा। आतां म्हाका दिसता विविध पक्षांनी आसा ती कंप्लेनूय केल्ली आसा। आमी हाच्या फुडें कंप्लेंट करतले, पूण आतां जे आसा ह्या घडयेक जर पळयत जाल्यार फाटीं जेन्ना 80 इयर्स अबाव जे सिनियर सिटीजन्स आसा तांच्या खातीर जेन्ना प्रक्रिया केल्ली थंयच आडवळे ते, म्हणून ताच्या बाबतींत काय करूंक शकूंक ना। पूण म्हाका दिसता हाच्या फुडें नेक्स्ट टायम जर इलेक्शन कमिशनर कितें तरी ताचेर आतां भुमिका घेतले, कारण आज भुमिका घेवपाची गरज आसा। आतां सगळे जाण म्हाका दिसता अजून प्रक्रिया सोंपूंक ना, म्हणून हांव बाकीच्या पक्षा कडेन उलयतलो आनी एक जॉयंट डेलिगेशन आमी इलेक्शन कमिशनरा कडेन घेवन वचपाचें आसा। कित्याक हांव एक दोन जाणां कडेन उलयला सुद्दां गजाल, तेन्ना सगळ्यांनी एकठांय येवप ही आयची गरज आसा आनी सगळ्यांनी एकठांय येवन इलेक्शन कमिशनराच्या नदरेक ते हाडचें पडटलें।